पण हांवें रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत लक्षांत आयलें की ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टीक सगळ्या ग्रामपंचायती क्लीन स्वीप केल्ल्यो आसा. 186 पैकी म्हाका दिसता मोर दॅन 150 ग्रामपंचायत ह्यो पूर्णता भारतीय जनता पार्टीच्यो भोवमतांत आयल्या आनी उरलेल्या पंचायतींनी म्हाका दिसता मोर दॅन 50% म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 50% पंच जे आसा हे बी तशे भारतीय जनता पार्टीचे आसा. त्या खातीर चडांत चड पंचायतीचे भारतीय जनता पार्टी ह्यो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच पंच कार्यकर्ते जे आसा सरपंच पंच जातले. त्या अनुसार परत एकदां आमी म्हणटा लोकशाही मजबूत करपा खातीर ग्रामपंचायतींनी आयिल्ल्या सगळ्या पंच नवनिर्वाचित पंच सरपंच हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकशाही घटमूट करपा खातीर काम करचें. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम हांवें परत एकदां भारतीय जनता पार्टी नव्यान सरकार जाल्या उपरांत आमी मोहीम सुरवात केल्या आनी सगळे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र दर एक ग्रामपंचायतीन दर शेनवारा वचून स्वयंपूर्ण 2.0 ह्या मोहिमेचेर उलयत आसा. म्हाका निश्चितच खात्री आसा की ही मोहीम यशस्वी जाल्या. सगळ्या पंचायतीचेर परत एकदां आमचे हितचिंतक हे निवडून येवप हे ताचेच एक द्योतक आसा. म्हणजेच आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम ग्रामीण भागात रुजता आनी निश्चित रित्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन घेवन आमी गांवागांवांत पावता. अंत्योदय तत्वाचेर गोंय सरकारच्यो आनी केंद्र सरकारच्यो येवजणी सकयल्या लोकां पर्यंत पावयता. आमचो वन मवळंगे कुडचिरेचो सगळ्यांत एजेड म्हणजे ताका 80 वर्सां 80 वर्सां पूर्ण जावन आसा भागो भैरव वरक हो पंच म्हणून निवडून येयला. म्हाका खूब खोस भोगता. भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय तत्वाचेर आमच्या सगळ्या सामान्यांतल्या सामान्य कार्यकर्त्यांक पंच सातत्यात करीत आसता. तेजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय भितर जर विचार करीत जाल्यार बाकी सगळ्याच कडांनी आमचे जे पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसतले बरे मागपी आसतले आमदारांनी समर्थन दिल्ले कार्यकर्ते आसतले ते मोठ्या प्रमाणाचेर निवडून आयिल्ले आसा. हो कौल जो आसा हो एका अर्थान गोंयच्या सरकाराक आसा गोंयच्या मुख्यमंत्र्या खातीर आसा देशाच्या प्रायम मिनिस्टरा खातीर आसा आनी त्याच बरोबर हांगासर जे विकासाची कामां जी सरकार करता ताका ग्रामीण भागाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर समर्थन मेळिल्लें आमी सगळे जाण पळयतात. आनी म्हणून एका अर्थान लोकशायेचो विजय आसा आनीक जो विकास चल्ला ते विकासाचो विजय आसा. पण बहुतेक ठिकाणी बरेचसे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते निवडून आलेले आसा. थोडे 186 पंचायतीची निवडणूक जाल्या आणि ताच्या भितरले सगळे 1500 प्लस पंच आसा. पण म्हाका दिसता बहुतेक मोर दॅन 800-900 तरी पंच भारतीय जनता पार्टी निवडून आसा. पुढची रणनीती कशी असेल? आज संध्याकाळी त्यांचा आज आम्ही कितें केलां की कशें आसा बेजिकली ही निवडणूक जी आसा ती सिंबॉल आसा ना ताचेर आनी त्यामुळे स्थानीक जे उमेदवार आसता त्या उमेदवारांच्या आधाराचेर ते कितपर्यंत लोकां मदीं वयतात तें सगळें ठरता. आनी म्हाका दिसता की मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आमच्या उमेदवारांक संधी दिल्ली आसा. ही जे स्वयंपूर्ण गोवा आनी स्वयंपूर्ण मित्र हो जी संकल्पना आसा ती एक बरी संकल्पना आसा. ताका लागून इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव जे आसा तांच्यांनी ती लोकां पर्यंत पावोवपाची पूर्णपणे तांच्यांनी मदत करूं जाय लोकांक मेळोवन दिवपाक लागून. आनी जो पंच जो निवडून येता तो जर खरोखर लोकां मदीं जर वचत जाल्यार परत लोक ताका 5 वर्सां परत निवडून दितात. त्यामुळे तांच्यांनी सिरियसली हें काम सगळें वचून करूं जाय. आनी एक बरी गोश्ट जाल्या की केपें मतदारसंघा भितर बाबू कवळेकर BJPचे उमेदवार त्या वेळार निवडणूक हारिल्ले आनी ह्या वेळाचेर चित्र उलट आसा. सगळे ग्रामपंचायती भितर बाबू कवळेकराक भारतीय जनता पार्टी समर्थनान उमेदवार निवडून आयिल्ले आसा. जे स्वता आमदार एल्टन ताचो भाव सुद्दां निवडणूक हारलेलो आसा.